गोंयांत सध्या शिगम्याचे ढोल वाजतात। वेगवेगळ्या वाठारांनी पारंपारिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी पळोवपाक मेळटा। मोरजे मोरजाईच्या देवळात फामाद घोडेमोडणी जाली। ही घोडेमोडणी पळोवपाक गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतल्या लोकांचो लेगीत आस्पाव आसा। पळयात काय मन भुलोवणे खीण। प्रसिद्ध असे घोडेमोडणी उत्सव हांगा आयज जाता आनी पळयत जाल्यार आयज हजारो लोक हे सिंधुदुर्ग तशेंच गोवा फॉरेनर तशेंच भरपूर लोक ह्या वर्साक भरपूर लोक पळोवपाक येयल्ले आसात। आनी हे उत्सव म्हटलं की हे जे घोडेस्वार आसा ते आमचे मराठी वीर जे शंभू राजे तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचो वेश करून हे येतात। आनी जे जेन्ना चोरयेचे रोमाट जेन्ना सोंपता तेन्ना हे आमचे घोडेमोडणीची सुरवात जाता ती ब्राह्मण देवस्थानातून जी स्टार्ट जाता ती महादेव मंदिरा पासून ती मोरजा देवस्थाना पर्यंत आसता। आनी हे आमचे घोडेमोडणी उत्सव हो आसा ते मोरजे नुसार सर्वात पेडणे तालुक्यात एक बरो असो लोकनृत्य असो फेमस आसा आनी ते पळोवपाक लोक वेगवेगळ्या वाठारांतसून येतात। आनी हो प्रसिद्ध असो घोडेमोडणी असो गोंयभर मोरजेचो घोडेमोडणी असो। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।